दर वर्सा बालभवन समर कॅम्प आयोजित करता. 5 एप्रिला सावन गिमाळ्या शिबिराक सुरवात जातली. 2 एप्रिलाक ह्या शिबिरा खातीर एडमिशनां उक्ती जातली म्हण म्हायती बालभवनाची अध्यक्षा शीतल दत्तप्रसाद नाईक हांणी दिल्या. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 5 ते 16 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर आसा आणि एडमिशन्स आमची समर कॅम्पा खातीर आतां चालू जातली. 2 तारखेच्यान चालू जातली. टायमिंग आसा 5 ते 8 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर 9:30 ते 12:30 पर्यंत आणि 9 ते 16 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर 2:30 ते 5:30 पर्यंत. हे समर कॅम्पाक हांगा पणजे आमचे सेंटर मेन जे केंद्र आसा थंय भरपूर एक्टिविटीज आसात, जशें की परफॉर्मिंग आनी क्रिएटीव ह्या 2 हातून आर्ट, क्राफ्ट, मागीर स्टोरी टेलिंग आसा, क्ले मॉडेलिंग आसा, वोकल आसा, तबला, हार्मोनियम, कथक, भरतनाट्यम डान्स आसा, थिएटर आर्ट आसा, फोटोग्राफीचो वर्कशॉप घेतले, रोबोटिक्स आसा. ह्या वर्साचे स्पेशल अट्रॅक्शन म्हणल्यार रोबोटिक्स वर्कशॉप घेतले आमी. तशेंच एक छोटा सायंटिस्ट म्हणून एक वर्कशॉप आसतले. एस्ट्रॉनॉमीचेर वर्कशॉप घेतले आनीक स्टोरी टेलिंग, कंप्युटर, लायब्ररीची फॅसिलिटी भुरग्यांक अवेल करपाक जाता. क्रिएटीव रायटिंग आसा, गिटार, वायलीन, हे सगळे परफॉर्मिंग हे आसा. आमची गोंयाभरान एक 50 केंद्रां आसात. आजच आमचे सकाळी मडकय केंद्र आमी इनॉग्रेट केल्लें आसा आणि येता म्हयन्याच्या 3 एप्रिलाक आमी खोर्ली नवें केंद्र ओपन करतली मडकयकर्स चैतन्य हायस्कुलान. आणि आज आमी मडकय आनंदीबाई महानंदू नायक हायस्कुलान नवें केंद्र ओपन केल्लें आसा. हे पणजेचे आनी नवी केंद्र सोडली जाल्यार आमची गोंयाभरान अडवय, वेळगे, आमोणा नावेली, अस्नोडा, बाराभूमी, कुळे, बिचोली, काणकोण, चांदेल, चोडण, पिळगांव, कुंकोळी, कुरचोरेम. सकाळी 10:30 सकाळी 18 मे बालोत्सव 18 मे लास्ट डे. हय लास्ट डे. 5 ते 8 वर्सांच्या भुरग्यांक हांगा पणजी केंद्राक सकाळी 9:30 ते 12:30 आणि व्हडली भुरगीं आसा तांकां सांजच्या 2:30 ते 5:30 आणि केंद्रांचेर सेम टायम फ्रॉम 2:30 to 5:30. 2:30 to 5:30. एका भुरग्यांक कितले एक्टिविटी? आणि पणजेचीच फी आसा 300 आणि गावांनी जी पळय आसा बाकीच्या कडेन ती 60 rupees in rural area for both the months and 120 in the urban area. अर्बन एरिया.